ते सगळंच आमचं केंद्रबिंदू धरून तांचे कडेन उलोवन फुडें कशें वचप हें ठरवून पार्टीच्या लिडरशीप आसा स्टेट लिडरशीप तांचे कडेन फुडें कितें करप आनी कशें सगळें परत तो सीट हाडपाक प्रयत्न करप हें डिस्कशन तर पार्टी कितें जाय तें तुमी विचारून घेतले तुमी हय म्हणजे पार्टीच्या लिडरान कशें कितें प्रोग्राम आनी फुडें कशें मार्ग आसतलो तांकां मेळून तांचे कडेन डिस्कस करून फुडें आनी कार्यकर्त्यांचे दोनूय गजाली ते कार्यकर्ता सगळ्याच बाईन सुद्दां केंद्रबिंदू दवरला सो तांचे कडेन आनी लिडरशिपा कडेन पार्टी खातीर बेस्ट कितें आसा तशें फुडें पार्टी ताचेर कितें करेक्शन करूंक जाय तें करप तांची मदत घेवन लिडरशिपाची आनी कार्यकर्त्यांची मदत घेवन तो परत सीट हाडप आनी हांवें पयलींच त्या दीस अटल बिहारी वाजपेयीचे म्हाका शब्द याद आयले की अंधेरा वतलो सूर्य परत येतलो आनी परत एकदां कमळ फुलतलें हें कमळ आमकां फुलोवचें पडटलें हाज्या खातीर खूब कश्ट करचे पडटले आनी कार्यकर्त्यान कश्ट करपाची इतली वर्सां 25 वर्सां हांवें संवय आसा हें पळयलां सो विश्वास आसा की आमी तें करून परत एकदां हांगा कमळ लोकसभा इलेक्शन जाल्ल्यान जर पणजे वोट करता लोकसभा कॅन्डिडेटा खातीर पणजे बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाची मतां पळयली 2000 मतां लोकसभेच्या बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक तितले 2000 डिफरन्स आसता अशें कित्याक जालें ना हाचेर आतां कितें आसा तें हांव पार्टीन भितर सांगतालो तुमी एसेसमेंट करून दवरला असेसमेंट केलां सो अवश्य तांकां दिसलो ताचेर करेक्शन करप ही सदांच अपेक्षा आसतली आसलें की स्ट्रॅटेजिकली मातशें कुशीक बी रावले कशें कितें आसलें ना ना हांव सगळे कडेन जमता इतलें हांगा कांय हें न जाता सगळ्यांत बऱ्या एफिशियंट पद्दतीन वचपाक येता तितलो हांवें प्रयत्न केलो शेवटी हांगा सीट रिटेन करप हांवें पयल्यान सांगितलें वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आतां परत एकदां सीट हाडप इज इम्पॉर्टंट समज सिद्धार्थ जाग्यार तुमी कॅन्डिडेट आशिल्ले जाल्यार रिजल्ट कितें वेगळो आसपाक शकतालो हे फक्त स्टॅटिस्टिक्स बी असले प्रोफेसर आसता तांच्या चर्चेचो विशय तांच्या अभ्यासाचो विशय ताचेर हांव आतां काय उलोवन म्हाका दिसना कितें अचीव जातलें पूण रिजल्ट वेगळो जावंक शकतालो तुमी बाबूश कितें म्हणटा तांकां चड बरें विचार पण हांव असल्या हातून म्हाका विचारून हें करून म्हाका दिसना कितें अचीव जातलें आतां फुडें कशें वचपाचें इज मोर इम्पॉर्टंट